लोकशाही. अरे ह्या आदोगतांनी पडला पाड मरे 3 वर्सां जाली अजूनही केस सोपना. अरे शेत कोणाचें वय करता कोण आनी ख्यास्त कोणाक रे. हांव मात ते शाणूंक सांडचो ना. जाणाय तूं ताणें कितें केलां तें. आतां ते बानाचे सायडीक पळय ते लोक आसा शेतकार आसा आमचे तांकां तो कसोच जेवपाक दिना मरे. एक दीस नाल्यार एक दीस ताका बरोच मारता हांव. अरे तेका जर जाग्यार हाडटलो न्हू जाल्यार हे आमचे एडवोकेट पयले कोर्टान हजर रावपाक नाका रे. विठोप्पा 2 फावटी मरे त्या आदवोगादान हांवें मुळे आनी वायनी दिली तेन्ना ज्युस्त टायमार हजर रावलो. अरे आतां 3 फावटी जाल्यो. एक दीस आमचो एडवोकेट येता जाल्यार एक दीस तेंचो एडवोकेट येता. दोगूय बरोबर केन्नाच येना. अरे एकाच म्हणटात फिक्सिंग तें सोजमोलें तुका. अरे हे आदवोगाद म्हणटा ते तशेंच फिक्सिंग फटींगपणाक एकदम बेस्ट करूंक जाणा ते. आमचो आतां पयलींचो मडगांवचो आमदार तो आदवोगाद MOI मुद्द्याचेर तो पर्रीकार सपोर्ट करता म्हणून पर्रीकाराच्या फाटल्यान आशिल्लो आनी पर्रीकारान आतां यू टर्न घेवं नाका तो तेज्या नांवान बॉब मारता आनी पेपरांतल्यान आपूण कसो सारको आशिल्लो पळय तें बरोवन लोकांक आपूण कितलो बरो तो सांगपाचो यत्न करता. निमणे मरे हे आदवोगादाच्या जातीर तो गेलो. तूं आप्पा कोण कोणाच्या जातीर गेलो रे. आगो अमृत्या आमी मुगो बोणे बोणे कळ्ळें आमकां अक्कलूच ना. गोंयकार मरे आमी भावनीक मनीस. नाल्ल आसता वयरसून खडबडीत पूण भितर कातली कशी आसता लुसलुशीत आनी थंडगार तशें आमी. आप्पा जाणा तूं ह्या MOIच्या इश्यूक लागून मरे आमी एक दीस पळया हिंदू क्रिस्तांव अशे झगडटले आमचे मदें व्हडलें झूज जातलें रे. सारकें तुजें. अरे हांवूय तेच म्हणटा. फाटीं फुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर मराठीचा गजर जाऊ दे. अरे वो गजर गवू दे गजर करू दे म्हणपी मनीस महामंडळाचो गाजर आतां हातान मेळटकूच तो चगडीत बसला मरे. आतां खंय गेलो मराठी वाद. अरे योक्तो आप्पा आमच्या भजनांनी मराठी आमच्या लग्नाक मराठी जाय किर्तनां आमची मराठी. हांचे भुरगे शिकतात इंग्लिशेंतल्यान आनी आमच्या भुरग्यांनी शिकपाचें मराठी आनी कोंकणी. म्हणूनच हांव म्हणटा न्हू रे आमी फूल गेलो वाजलो धोल आमी नाचता ताशार नाचता. आतां तो चर्चिल कितें उलयता आयकलां मरे. कितें तो म्हणटा जर आमची भुरगीं कोंकणी रोमी लिपीन शिकलेली जाल्यार खंय ती फडा 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 करून इंग्लीश उलोवपाची. हे कोण म्हणटा चर्चिल. आतां चर्चिलाचो इंग्लिशीचो जोक तुमकां सांगता. चर्चिलाक कितली इंग्लीश येता पळय ती. फाटीं एकदां ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली मिनिस्टर आसतना आनी ताणें तरी कितें तरी कोणाचेर आरोप केलो. एका पत्रकारान ताका इंग्लिशींतल्यान विचारलें ऑन वॉट ग्रावंड आर यू मेकिंग दीस एलिगेशन. ग्रावंड हो शब्द आयकलो फातोर्डा ग्रावंड म्हणलो. फातोर्डा ग्रावंड तो रिपोर्टर आबूच जालो. आपूण एका विचारता कितें हो फातोर्डा ग्रावंड म्हणटा. आर यू जोकिंग काय विचारलें ताका. जोकी म्हाजो धाकटो भाव म्हणलो. म्हाका सांग रोमी लिपी कोंकणी आनी इंग्लीश आसूं कायतान खंय मेळत तुका. अरे तो तुका कितें सांगू म्हाज्या आदवोगादान म्हाका सांगलें तुजी केस आयजूच काबार करता एक विटनस घेवन यो. अरे सगळ्याक विचारलें कोणूच मरे येवपाक तयार ना. शेवटाक हो कायतान मेळ्ळो तेका घेवन येयलो. म्हणजे गोंयनात गो पोर्तुगीज कोर्टाची तारीख मेळ्ळी रे. आगो तारीख पे तारीख. अरे उलयता उलयता बरीच रात जाली मरे. आप्पा चल्ले आमी या मरे गोंयना. हय चल. अरे तो आप्पा तुका विचारत म्हणून आसलो पूण विसरलो पळय. ते पळय काणकोणा पळय ते नुस्तेकांनी तो खून केला पळय ते मेळ्ळे रे. बोमा बाबडेचे आतां मरे कश्ट करून सुद्दां पोट भरपाक मरे थारो ना रे बाबा. पूण आदल्या तेंपार मात तशें कांयच जायनासलें. आतां नेणटी नको जाणटी कोणूच कांय पळयना कितेंय करतात. आनी हाजेर सरकाराक कितें विचारपा सारकिलें आसा काय ना. पयर काणकोणकारांनी हो सगळो हें जालो म्हणून बोबाळ केलो. निशेध करपाक सभा घेतली एकठांय आयले. थंय आमचो सुपरमॅन हजर. थंय वतकूच लोकांचो बोबाळ कित्याक हें तें लोक तुका आयकता. लोकांनी उलोवपाक बडबडपाक सुरवात केली. अरे हो तांच्या आंगार खंय मार धांवलो आनी पुलिसाक सांगलां खंय चड कोण कितें करताले आपल्याक दी समते भितर उडया म्हणून. हालीं साराक मरे ह्या सुपरमॅनाचो तोल पूण सुटपाक लागला. हय हय. आतां काणकोणकारांचें पळय एक प्रकरण सोंपता म्हणल्यार दुसरें सुरू. आनी पणजेच्यान काणकोणा वचप म्हणजे थोडे पयस रे वेळ थोडो पिड्ड्यार.
आनी लोक काणकोणच्यान पणजे येता आनी मंत्री मेळना तेन्ना कितें? आसूं एकूण कितें जालां मरे काणकोणकारांचो ग्रह सद्या बरो ना अशें दिसता. हय, सारकें. आनी तितलेंच न्हय आप्पा, जाणा तूं आतां गोंयान कितेंय जाता केन्नाय कोणाक तोपून मारता. आमच्या घरान केदी व्हडल्यो चोरयो रे, रेप, शी 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 सायबा कितें जाता तें कांयच सदमना. म्हाका जाल्यार दिसता आमी गोंयान हा की बिहारान हा तें म्हाका कांयच सदमना. आमचें गोंय बिहाराकीन पास जालां मरे बाप्पा. अरे पयलीं एकदां खंय मरे बरो मराठी विनोदी लेखक तो पु ल देशपांडे म्हणून तो पयलेच फावट गोंया आयलो आनी गोंयचें सगळें ताका सैम पोवन मरे बरें दिसलें आनी खंय तरी एक बांय दिसली. बांयचेर खंय आपली बॅगां दवरलीं, थंडगार बरें उदक कोणा कडेन मागलें, बांयतल्यान पियेलो, सुशेगाद जालो आनी उमेदीन बॅग घेवन गेलो. रुमार पावतकूच ताका याद जाली की दुसरें बॅग आपल्या बांयचेर उरलां म्हणून. कितें? हय, परतो आयलो जाल्यार बॅग थंयच आसा. हय. हय, तो खोशी गोंयकाराचे गूण गायत गेलो. कांय वर्सांनी परतो गोंया आयलो. रेल्वे सुरू जाल्ल्यो तेन्ना रेल्वेंतल्यान देंवलो. स्टेशनाचेर देंवता मात हातांतले बॅग घेवन कोण फुज्यो. हाका म्हणटात परिवर्तन. सारकें. बरें तूं आप्पा, आतां म्हाका घरा वचून पेज रांदपाक जाय. बरें येता आमी. हय. येता आमी. चल्लें सगळें बरें. कावक जायत आयला, सुशेगाद आसा. बरें तोपा. हां बरें. दार ओडून घेतला. हां अरे 7 जायत आली मरे. अशें जाता बाबा जाणटेपणान. देवाक दिवो लावपाचो उरलो. हा देवा रे बाबा. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा. बाप्पा मुखारान बसून घे. कोण रे तुम्ही? तुझ्याकडे जे असा ते सगळे काढून हांगा दवर. आता दवरता काय कापूर गाव तुजो? अरे अरे पण पण माझे कडेन कितें आसा रे? हांव एक स्वतंत्र सैनीक. आसा ते एक ताम्रपट आनी थोडे नाल्ल आनी शाली आनी काय ना. खंय गेलो जाल्यार कोणें सत्काराक फुलां दिलीं जाल्यार ती आसताली, ती सुकली की भायर उडयता. म्हाजे कडेन आनी काय ना. हे हो तसो बसचो ना. उलोवपाक हो पोपट. हे पळय बाप्पा. हे बाप्पा कोण? नाल्यार कितें कितें म्हणप आप्पा? हय आप्पा. हांव दत्तू आप्पा. हे तू पयत कितें रावलाय? वचून भितर पळय अलमार खंय आसा ती आनी पळय चावी खंय दवरल्या हेणी ती. अप्पा तू बरे भशेन सांगता चावी खंय आहा ती आनी आलमार खंय आहा ती? काय करून सुरू आर पार. अरे सभाग्यानो, म्हाजे कडेन जर आलमार आनी चावी आशिल्ली जाल्यार हांव असो कित्याक आसपाचो रे? हांव जगता तो पेन्शनाचेर मरे. हे अप्पा हे पळय, हे तुजी गजाली मरे त्या अमृत्याक आनी त्या गोंयनाक सांग. तेंकाच आयकून तुजी बंडालां. हय सारकें. म्हणजे तांचोय टाइमपास आनी तुजोय टाइमपास जातलो. म्हाका एक सांगा, तुमकां ही नांवां कशी कळ्ळी? ही कामां नांवां कॉमन मरे. कॉमन? तुमी हांगाचेच खंयचे लागींचे आसतले. कोण ते सांगा म्हाका पयलीं. बेगीन सांगा. आं आं कोण श्याम रे? हां बरें जालें तूं आयलो. पळय हांगा कोण दोग जाण म्हाका लुटपाक आयल्या. हां आपय आपय. हे कर कायतानाक आनी हेका आपय. नका नका तिका राव म्हणलं. गोंयनाक आपय. ओके बसा थंय. पयलीं मास्का काडा दोगी. हां नाल्यार दिता पुलिसाच्या ताब्यान. बस दोगी बस थंय. मास्का काडा. काटा. हां अरे श्याम यो यो. पळय कोण ते पळय यो. अरे तुम्ही दोघे हांगा कितें करता रे? बस. अरे म्हाका दोगूय लुटपाक आयल्ले मरे. या दोघे जाण. हय. अरे पूण श्याम तूं ह्या वेळार हांगा कसो पावलो? हे पळय कॅरिओके सिंगींग करपाक हॉटेलान गेल्लो. येतालो हांव आनी तुमची लायट पळयली पेटल्या ती. अटकितो म्हणून आयल्लो पूण पळयल्यार हें लाचाण मरे. अरे कितें सांगू, दोगूय अकस्मात भितर मरे. हां अरे म्हाका एक सांग,
कोणाचो तुजो एकट्याचो साऊंड सिस्टम धंदो आशिल्लो मरे? हय ते साऊंड सिस्टम भाड्यान दिताले. मागीर कितें सांगो हांव बागान शेकार म्युझिक चलयतालो, आमची पार्टी चलताली. मातसो उशीर जालो म्हणून पुलीस आयली आणि आमचो म्युझिक सिस्टम घेऊन गेली. आणि आता फायन म्हणून 25,000 मागतात. तुम्ही सांगा आम्ही 25,000 खंयच्यान घेऊन येतली? म्हणजे 25,000 जमोवपाक तुम्ही हांगा दरोडो घालपाक आयल्ले? हय लोकांक लुटपाक भोंवताले तुमी. मागीर तुम्ही थंय कोळंगूटच्या सरपंचाक बी सांगून पयले? स्पिकराक म्हटलेले पूण त्या लोबोन घात मारलो. हां आणि त्यांचे बरे ना न्हू रे, रेड्या पाड्याचे झूट आणि आमचे फूट गेले. हां म्हणटकूच तुम्ही त्या खातीर हे 25,000 एकठांय करपाक हें करतात? बरे धंदे आम्ही जायते केले पूण आम्ही गोंयकार न्ही रे. आमचे गोंयकार कोण आता फुडें येता. आम्ही कोणाक दिवपी न्ही आणि कोणा कडच्यान घेवपी न्ही. ते घाटयांचे ह्याच खातीर फावता. तांकां जाय जाल्यार ते रातचे म्युझिक वाजोवंक शकतात. ते रशियन मोर्जे रातभर पार्टी करूंक शकतात. ते वयल्यान सेटिंगूय करूंक शकतात. आनी कितें आहा मरे, सरकाराक जाय जाल्यार 2-2 पार्ट्यो जाता. सनबर्न आणि सुपरसॉनिक त्या मनशांक कोट्यांनी रुपया मेळ्ळे न्हू रे. आं हें अशें चल्लां. पूण हांव कितें म्हणटा, तुमी भाज्यो नुस्तें असले कितें विकूंक सप्लाय करपाचे धंदे करा मरे. तो हे जे धंदे आसा पळय ते गोंयकाराच्या हातांतल्यान केन्नाच गेले. ते पळयला आसतलें पळय. सकाळी जो नुस्तें घेवन येता तो घांटी, पाव घेवन येता घांटी, पत्रेकार, प्लास्टिकार जावं रेडीमेड कपडे विकतले जावं खंयचे फील्ड जावं सगळे घाटयांनी ती कवर केल्ले आसा. आनी आमच्या हातान उरल्या माती. हय माती. अरे माती खावपाची न्हू, मातयेन आतां हात घालपाचो वेळ आयला. या हे पळय नामदेवाचो आनी प्रकाशाचो दोगूय आमगेर आयिल्ले हांगा दरोडो घालपाक. अरे तातूंत तांची चूक ना रे. अरे चूक ना कशी, हेंकां तर पुलिसांनी धरलेले न्हू. तर घाण बरं लावपाची हेंची आनी हेंच्या आवय बापायची. आनी पुलिसांनी तुमकां धरलेला तुमी कितें करपाचें? पुलिसान अजून कोणाक धरला? हय तांकां तो एकटो तेजपालूच मेळ्ळो. आनी मागीर बाकीचे जे खून जाता ते दरोडे घालता तातूंतलो एकलो तरी मेळ्ळा. पूण आमी कितें चिंतलें आमकांय पसतलें म्हणून. आतां पळयात, हांव असो म्हणून तुमचें फावलें. हांव हें प्रकरण आनी खंय फुडें व्हरना, कळ्ळें तुमकां. पूण हांव कितें म्हणटा मरे, म्हाजी 2-3 शेतां आसात पडिल्लीं. म्हाजे कडेन काय आतां जायना जाणटेपणार. पूण तुमी ती शेतां तुमकां घेयात, लायात थंय कितें तरी. गोंयना नांगरून बिंगरून दितलो, कायतान कितें आदार करतलो. भाजयो लायात कसल्योय, वाल लायात, नाब, मुळे, कळ्ळें मरे, तांबडी भाजी, कणगां जायल्या घालात, भिकणां जायल्या घालात, जाय तें करा. पूण कितें तरी करा मरे. आनी आजकाल तांचो डिमांडूय आसा. हय पूण म्हाका सांगा, भाजयो विकून रीण फारीक करूंक मेळटा? हय आनी भाजी विकून आमी आमचो फुडार करपाचो. अरे कर्मदळिद्र्यानो, कितें विचार रे तुमचे. अरे कितल्यो अश्यो केसी आसात रे, नजर मारशाल तुमकां दिसून येतले मरे की बाबा हो मनीस खंयसून खंय वयर चल्लो तो. आतां आमच्या तो सागोवचो पळय फ्लोरेंटायन, काफ्रियाल विकून आज केदें नांव केलां रे. पूण पयलीं कितें करी, माथ्यार पाटले मारून बाजारांत भाजयो विकपाक वताले. अरे आतां त्या फ्लोरेंटायनाची भुरगीं पळयात, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक तेंच्यांनी मेडलां हाडल्या. आमच्या गोंयचें देशाचें नांव सारकें वयर व्हेलां. पयलीं बापूय कितें करतालो, भाजयो विकतालो मरे. आयज धंदो वाडूं, पूण तेणें भुरग्याकूय तशे गुण दिले. दुसरो भुरग्यांक सुद्दां तेंच्यांनी मेडलां हाडल्या हालींच. म्हणजे फ्लोरेंटायन भाजयो विकून वयर सरलो ना, ते ताज्या कश्टाचें फळ. तुमी तशेंच करात जाल्यार तुमचो फुडार घडटलो, तुमचें गोंयकारपण टिकून उरतलें आनी तुमी वयर सरतले आनी आमी तुमकां सदांच मदत करपाक आसतले. हय मरे. लोकशाय रे बाबा लोकशाय.